Welcome to the Garden of Glory. Peace be with you. Welcome to today's Mass readings and reflection. This is to help you listen, prepare, and practice before attending tomorrow's Mass. The readings will now be proclaimed in Konkani. भाग्यवंत पावलून कोरिंतकारांक बरयलोले पयले चिटीवेलें वाचप. शुभ वर्तमान परगोडचें काम म्हणल्यार म्हाका ओडवीक न्हय, तो एक म्हाका कायदो. तें हांव परगोड करिना जाल्यार म्हजें कोटा. म्हजे खुशेन हें काम हांव करतां जाल्यार म्हाका मजुरी मेळ्ळी. पूण म्हजे खुशे विणे हो कारबार म्हजे आदीन केला जाल्यार म्हजी मजुरी खंय आसा? शुभ वर्तमान म्हाका दिता ते होक सोडून हांव ते फुंकोट परगोडटां तातूंच म्हजी मजुरी आसा. सगळ्या मनशां सोरी हांव स्वाधीन जावनूय सगळ्यांक जोडून घेवचे खातीर हांव सगळ्यांचो गुलाम जाला. असोक्तांक जोडून घेवंक असोक्तां बराबर हांवूय असोक्त जालो. थोड्यांक पूण कशेय भाशेन तारण जोडून घेवंक हांव सगळ्यांक सोगोट जालो. शुभ वर्तमानांत म्हाका वांटो मेळूंक शुभ वर्तमाना खातीर हें सगळें हांव करतां. एका रांगणांत धांवपी सगळेच धांवतात, पूण एकल्याकूच इनाम मेळटा म्हूण तुमी नकळोत. पूण तोच इनाम जोडून घेवचे दृश्टीन तुमी धांवात. पेलवान सगळ्याचो त्याग करतात. ते भावता तसलो हार जोडूंक तशें करतात. पूण आमी कोदींच भावना तसलो हार जोडूंक वावुरता. हांव धांवता तेन्ना इनाम मेळच्या हेतून धांवता. अशें वाऱ्यार मुठी मारिनासतना हांव कुस्ती खेळटां. दुसऱ्यांक परगोटणी केल्या उपरांत हांवूच भायर आयलोलो जायन म्हूण म्हजी कूड दणवाणून हांव तिका दामून दवरतां. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब प्रितुमेच्या राज्यानो देवाच्या मानाक गायोन करात. कोळीत कोर देवा, तुजें बळ कोळीत कोर. जेरुजल्या वयर बांदलोल्या तुज्या मंदिरा थावन आमचे खातीर दाखयल्लें देवा, तुजें बळ कोळीत कोर. दोन कोरभार घेवन तुजेशी येतोले राजा. जबाब प्रितुमेच्या राज्यानो देवाच्या मानाक गायोन करात. प्रितुमेच्या राज्यानो देवाच्या मानाक गायोन करात. मोळबार पुरविल्ल्या मोळबार गाडयेर बसून तो भोंवाडी मारता. आपलो ताळो गोडगोड कसो गाजोयता. चलात तर देवाचें बळ वळखून घेयात. जबाब प्रितुमेच्या राज्यानो देवाच्या मानाक गायोन करात. इस्रायेलाचेर पोरजोळता ताची मोहिमा, कुपांचेर ताची पदवी. ताच्या पवित्र जाग्यार देवाचें खूब भें दिसता. तोच इस्रायेलाचो देव आपले पोरजेक बळ आनी सोकोत दिता. देवाचें नांव व्हड जावं. जबाब प्रितुमेच्या राज्यानो देवाच्या मानाक गायोन करात. उद्गार. सोम्या, तुजें उतर सोद. स्वता वरवीं आमकां संस्कारलो लिंकूर.
जुवांवा पोरमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. पास्क पोरबेच्या समोयार देवाक भोजूंक आयलोल्यामध्ये थोडे ग्रीक असले. गालिलियांतल्या बेथसायदेच्या फिलिपा सोरशीं येवन तांणी अशी मागणी केली, सायबा, आमी जेजूक पळोवंक सोदता. फिलिपान वचून आंद्रेक सांगलें. आंद्रेन आनी फिलिपान बराबर जेजूक सांगलें. जेजून तांकां परतीपाळ केलो. मनशाचो पूत मोहिमेवंत जावचो वेळ पावलो. हांव तुमकां सोत सांगतां, गोवांचो कोणो जमनीर पडून मरोना जाल्यार तो तसोच उरता, पूण मरत जाल्यार जायतें पीक दिता. जो कोण आपल्या जिवाचो मोग करता तो आपलो जीव इबाड करता. आनी जो कोण ह्या संवसारांत आपल्या जिवाचो द्वेष करता तो आपलो जीव सासणाच्या जिविताक सांबाळता. कोणूय म्हजी सेवा करता जाल्यार ताणें म्हजो पाटलाव करूंक जाय. आनी जंय हांव आसां थंय म्हजो सेवकूय आसतलो. कोणूय म्हजी सेवा करीत जाल्यार म्हजो बाप ताका मान दितलो. आतां म्हजेर आकांत आयला. हांव कितें म्हणूं? बापा, ह्या वेळांतलो म्हाका निवार अशें म्हणूं? ना, ह्याच पासत हांव ह्या वेळाक पावलां. बापा, तुज्या नांवाक मोहिमा जोडून घे. तेन्ना एक सोर्गींचो ताळो आयलो. हांवें म्हज्या नांवाक मोहिमा जोडून घेतल्या आनी परत हांव मोहिमा जोडून घेतलों. लागीं आसलेल्या लोकान हो ताळो आयकलो आनी म्हळें, गडगडो मारला. दुसऱ्यांनी म्हळें, एक देवदूत ताचे कडेन उलयला. जेजून परतीपाळ केलो, हो ताळो म्हजे पासत न्हय, तर तुमचे पासत गाजला. आतां संवसाराची मनसुबी करचो वेळ. आतां ह्या संवसाराचो अधिकारी भायर पडटलो. आनी जेन्ना म्हाका जमनीवेलो उंच उबारतीत तेन्ना हांव सगळ्या मनशांक म्हजेशी ओडून हाडटलों. अशें म्हणून आपूण कसले तरेचें मरण भोगचो आसलो तें ताणें दाखोवन दिलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. नियाळ. जीं कोण आपल्या जिवाचो मोग करतात तीं आपलो जीव इबाडतात. आनी जीं कोण ह्या संवसारांत आपल्या जिवाचो द्वेष करतात तीं आपलो जीव सासनीक जिविताक सांबाळतात. जुवांव 12 ओळ 25. नियाळाक आदार. एक तरणाटी नर्स एका हॉस्पिटलांत नोकरी करताली. सदांच तिचें एक सपन आसलें, भायल्या देशांत वचून बरें दुडू कमोवपाचें, एक सुखी जिवीत जियोवपाचें. पूण एका दिसाक अचितूच हॉस्पिटलांत उपसोयेगाक सांपडलोलीं जायतीं पिडेस्त येतात. तांचें कश्ट दूख आनी वळवळे पळोवन तिचें काळीज दुखी जाता. हांव भायल्या देशांत वचोन दुडू कमयतली खरें, पूण ह्या कश्टवतल्यांक म्हजी गरज जाल्यार वचोन कसलो फायदो? सपन सोडून दिवन लोकांक सेवा दिवंक लागता. जोनास प्रवादी दुसऱ्यांचे चिंचे सोडून
आपलें जिवीत सुरक्षीत सांबाळूंक पळून वेतालो. देवाचे येवजणेन निनेवे शारांतूच पावता. फ्रांसीस शावेर व्हडलीं सोपणां सोपणेतालो. इनास लोयोला वरवीं देवाची येवजण मांडून घेवन जेजू पासत जीव दिवंक तयार जाता. संवसारी पदवी सोडून भाग्यवंत जुजेबाज आपलें चिंतिनासतना सेलोन देसान जेजूक पोरगोटूंक आनी सेवा करूंक वाट धरता. आयच्या शुभ वर्तमानांत आपल्याक पळोवंक सोदतल्यांक जेजून सांगलें, जो कोण बापाचे मोहिमेक मरोंक तयार आसा ताकाच हांव कोण तो अनुभवूंक मेळटलें. सोर पदवेदारा देवा, म्हजे आवंडे आनी संवसारी सोपणां सोडून दुसऱ्यांची सेवा चाकरी करूंक हांव तयार आसा गाय. धोन्या, तुजे येवजणे खाल जिवंक आनी चलूंक म्हाका तुजे कुरपेन भर. आमेन. Thank you for joining us on the Garden of Glory. If this message blessed you, please like, share, and subscribe. Dear Baren Koro.